पातक म्हळ्यार हेंसुनिंगी मोगाळ भोव न्हू भयणीनो फाटी येवचें मुखार वेच्या की फाटी मेटां काडची देवाची समजून आपणावन ताचे प्रमाणे चलचें कित्याक तो जावन आसा मॅन्युफॅक्चरर आनी ताणें दिवचें मॅन्युअल आमी पाळ्ळें जाल्यार आमी शाबीत आनी सोबीत आनी म्हणटा पळया देवाची उतरां पळया आपणाचें तोंड म्हाका दाखोवचे बदलाक आपणाची पाट म्हाका दाखयली डोंट केअर एटिट्यूड ती बारीच बेजारायेन पुताच्या कटल्या सरशी बसल्ली आनी ही सेजारची थंय पावली इतल्या बेजारायेन आसल्या आनी दुकान भरलेल्या तिका पळोवन हिकाय बेजार जालें आनी तिणें विचारूंक सुरू केलें कितें जालें तुज्या पुताक कूट सगळी बँडेजीन रेवडायल्या अशें कशें जालें एकच सणें तिका दूख सोसूंक जालें ना कित्याक तिचो एकलोच पूत इतले कश्टान कश्टतालो वा दुखीन वळवळतालो एक कडच्यान तिका रागी येता आनी एक कडच्यान तिका दुखी भोगता एका रितीचें असहायकपण तिचे थंय दिसून येतालें तरी ती दुखीच्या ताळ्यान विवरूंक लागली कितें सांगचें जिल्ली वरी नाका म्हणून हांवें कितले फावटी सांगलें पोरांतलें सयत ना वेतांस हांव व्हरतांस म्हणून हट धरून बसलो आळे आतां पळय हाची स्थिती अशी जाल्या 2 पांयांक 2 रॉडां आनी 2 हातांक 2 रॉडां वय त्या दीस हो बाईक व्हरतांस म्हणून हट धरतालो आनी हो तिचो एकलोच पूत वरी नाका म्हणून तिणें वत्ताय केल्लें पूण तो आयकलो ना आनी परिणाम जावन हात पांय मोडून आज आस्पत्रेच्या कटल्यार वळवळतालो आतां हें घडीत हांव तुमचे मुखार दवरता आसतना तुमकांय अशें घडलां आसतलें जावंक पुरो वा असलो अनुभव जाला आसतलो वा असल्या घडितांत तुमी मेतेर जाल्यान आसतले आतां हें घडीत आमी समजल्या जाल्यार मोगाळ भोव न्हू भयणीनो आयचें पयलें वाचप जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतावन विंचलेलें समजूंक कांयच कश्ट जायना एका आवय बरी देव प्रवादी जेरेमिया लागीं म्हणटा कितें म्हणटा तो जेरेमियान वचून इस्रायल प्रजेक सांगचें म्हळ्यार देवान इस्रायल प्रजेकच सांगची उतरां हांवें तांकां एक आज्ञा दिली हांवें तांकां म्हळें म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात हांवें सांगचें आयका आनी आयक कशात जाल्यार तुमी म्हजी परजा जातल्यात आनी हांव तुमचो देव जातलो हांव तुमकां फरमायता ते वाटेन चला आनी तुमकां सूख लाभतलें खंयची एक आवय आनी बापय तांच्या भुरग्यांक पाड जायचे तांणी नास जायचे अशें आशेनान पूण जायते फावटी भुरगीं अशें चिंतात की ही म्हज्या स्वतंत्रचेर काडूं घालते आसात
म्हाका जाय जाल्ले बरी करूंक सोडिनात. त्या देखून तांची वाट धरून वेतात आनी त्या तरणाट्या भशेन अकरेक कश्टांक सांपडटात. देव त्याच एका आवय बापूय भशेन म्हणटा की जर हांव तुमकां सांगता तें तुमी पाळशात जाल्यार तुमकां सूख लाभतलें. भोवन न्ही भयणीनो, आमी मार्केटींत हांव जायत्यो इलेक्ट्रॉनीक वस्तू हाडटा आनी त्या इलेक्ट्रॉनीक वस्तू सांगता एक मॅन्युअल आसता. कित्याक ही वस्तू कशें वापरचें म्हणून थंयसर सांगलेलें आसा. आनी जर आमी तें मॅन्युअल वापरलें जाल्यार ती वस्तू बाळटा, त्या वस्तूचो बरो उपयोग जाता. कित्याक मॅन्युफॅक्चर केल्ल्याक कळीत आसा की ही वस्तू कशें आनी केदाळ वापरचें म्हणून. आनी जर ताच्या त्या मार्गदर्शनाखाला आमी चलता ती वस्तू बऱ्या उपयोगाक पडटा. हांगासर देवी तेंच म्हणटा की जर तुमी हांवें सांगलेलें उतर तुमी पाळशात तुमकां सूख लाभतलें. पूण इस्रायल परजेन तशें पाळलें गे. कशें त्या पुतान त्या आवयचें उतर आयकूंक ना गे, तशेंच इस्रायल परजा आपणें सांगलें उतर पाळूंक ना म्हणून देव बेजार पावता. आनी म्हणटा पळया देवाची उतरां पळया. पूण तांणी पाळो दिवंक ना, तांणी कान दिवंक ना. आपल्या काळजाचे दारुणायेन ती सरली आनी आपलें तोंड म्हाका दाखोवचे बदलाक आपली पाट म्हाका दाखयली. आपणाचें तोंड म्हाका दाखोवचे बदलाक आपणाची पाट म्हाका दाखयली. डोंट केअर एटिट्यूड. भोवन न्ही भयणीनो, आमचें क्रिस्ती जिवीत एक पयणाक सरी केलां. आनी आमी म्हणटा आमी सक्कड यात्रिका, पयणार आसची मनशां. तुमी आतां हांगा आयल्यात जाल्यार पयण करून आयल्यात, लांब पयण न्हय जावंक पुरो, पूण तुमी तुमच्या घरांत हांगा आयल्यात. आनी आमकां हर एकल्या की आमचें फायनल जागो वचोंक आसो सर्गींचें राज आनी तेवशी आमी पयण करते आसा. कोंकण कोगुळ विल्फिरी बिंबस त्याच्या 8व्या कोवळेन म्हणटा, कोण मुखार मुखार चलता तो मुखलें पोंत धरता. कोण पाटिंच पाटिंच रावता तो रावला थंयच उरता. कोण मुखार मुखार चलता तो मुखलें पोंत धरता. कोण पाटिंच पाटिंच रावता तो रावला थंयच उरता. मनशा तूं चल रे, चलसो तुजो कायदो. आमचो कायदो तो मुखलें मेट काडचें, मुखार वेचें, आमच्या सर्गींच्या बंदरात येवचें. पूण हांगा देव म्हणटा हे मुखार वचोंक तयार नात हांवें दाखयल्ल्या वाटेन, बदलाक ते म्हाका पाट करून चलते आसात. पातक म्हळ्यार हेंच न्ही मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो, पाटी येवचें, मुखार वेच्या की पाटी मेटां काडची. जिविताच्या शेवटातावन पाटी येवचें. जेरेमाया प्रवादे मुखांतरच देवान म्हणलें आसात, म्हजे लागीं तुमच्या बऱ्याक पडची योजना आसात. तुमच्या बऱ्याक पडची योजना म्हजे लागीं आसात. आनी ती योजना जारी करनासतना हांवें म्हजीच वाट धरून वेचें पातक न्हय गे मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो. काळजाचे दारुणायेन चल्ली. आमकां काळीज म्हळ्यार बोगणांचें बिडार, इमोशन्स, फिलिंग्स. पूण जुदेवांक काळीज जावन आसलें समजणेचें बिडार, अंडरस्टँडींग. आतां कितल्या मापान म्हजी जाणवाय बरी आसता तितल्या मापान म्हजे एक्शन्स बरें आसता. कित्याक म्हळ्यार जें कितें हांव उलयतां, जें कितें हांव करतां ताचेर म्हज्या जाणवायेचो परिणाम आसा. जर म्हजी समजणी बरी आसा तेन्ना म्हजो निर्धार बरो आसता.
जर म्हजी समजणी सूख आसा तेन्ना म्हजें उलोवणें म्हज्यो कुरण्यो सुखीन जातात. एक दाखलो हांव तुमकां दितां. चिंत्या हृदयांत इल्ली दूख आसा, हृदयांत दूख आसा आनी हृदयांत दूख आसा म्हणून गॅस्ट्रायटिसाचें वखद घेतलें जाल्यार हें गॅसा वरवीं म्हणून गॅसाचें वखद काडलें जाल्यार आनी सारकी परिक्षा करनासतना रावलें जाल्यार चिंत्या ती हृदयांतली दूख मायल्ड हार्ट अटॅका वरवीं जाल्ली जाल्यार असलीं गणितां जायतीं आसात. पळया त्या मनशान ताच्याच समजणेचेर पातयेवन वखद घेतिल्लें आनी आतां कितें जालें, ताचो जीव ताणें रिस्केर घालो वा जीवच होगडायलो थोड्या गणितांनी. त्या देखून हांव म्हणटा जर म्हजी समजणी सारकी आसा तेन्ना म्हजे निर्धार म्हजें उलोवणें म्हजें चिंताप सारकें आसा. इस्रायल पर्जेन केल्ली चूक कितें, इस्रायल पर्जेन सांगलें की देवाचें आयकोंक नाका, म्हाका कळीत आसा, म्हाका समजणी आसा, हांव म्हजे इतल्याक चलतां, देवान सांगची गरज ना. आनी आखरे कितें जालें, बंदणेंत वचून सांपडले. हंकाराचें पातक, हंकाराचें पातक. पवित्र सभा आमकां शिकयता की महापातकांची 7 मुळां आनी तातूंत पयलें मूळ हंकार. प्रायड, लस्ट, गटनी, ग्रीड, स्लोथ, एंगर आनी एनवी. 7 मुळां आनी तांतल्या तातूंत पयलें आसा हंकार. आनी थिंस पवित्रत्म्याची 7 देणी आसात आनी तांतल्या तातूंत पयलें देणें जाणवाय, अंडरस्टँडींग. तर आज देवाचें उतर आमकां आपयता की आमची स्वास जाणवाये प्रमाणे आमी चलचे न्ही, बदलाक देवाची समजणी आपणावन ताचे प्रमाणे चलचें. कित्याक तो जावन आसा मॅन्युफॅक्चरर आनी ताणें दिवचें मॅन्युअल आमी पाळ्ळें जाल्यार आमी शाबीत आनी सोबीत. तर मुखार भोवन न्ही भयणीनो, आज आमकांच आमी एक टेस्ट करून पळोवंक जाय, म्हजे थंय हंकाराचीं पातकां आसात गी, कशें सोदून काडचें. म्हज्या जिविताक कितें बेस्ट म्हणून म्हाका कळीत आसा, त्या देखून हेरांनी सांगची म्हाका गरज ना म्हूण हांव चिंतां गे. म्हज्या जिविताक बरें कितें म्हणून म्हाका कळीत आसा, तुवें सांगची गरज ना अशें हांव चिंतां गे. असलीं चिंतना म्हज्या तोंडांतावन वळटात गे. केन्ना एक सूख घडली, ती सूख हांव जस्टिफाय करूंक पळयतां गे. सट्टाव आमचो मनुश्य सैम तशें. केन्ना एक सूख घडली, ना 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 तें अशें तें तशें, तें अशें जालें, तें ताणें सांगलें, हाणें सांगलें म्हूण आमी निभां सोदता आनी जें कितें हांवें केल्लें करेक्ट म्हूण आमी बसता. दाबाय सुंजे म्हणटात पळय तें. असलो मनोभाव म्हजे थंय आसा गे. बदलाक आनी एकल्यान सूख म्हजी दाखोवन दिल्ल्या वेळार ते कलतेपणान हांव ओंपतां गे. देव न्हय मात्र ताच्या उतरां मुखांतर उलयता, पवित्र सभे मुखांतर, धार्मीक मुखेल्या मुखांतर, म्हज्या बायले मुखांतर, म्हज्या घोवा मुखांतर, म्हज्या भुरग्यां मुखांतर, म्हज्या इश्टा मुखांतर म्हजें जिवीत मार्गदर्शन करतना तें आयकूंक हांव तयार आसां गे. हांवें कितेंय केल्यार चलता, कोणाक कळना म्हूण असल्या मनोभावान हांवें केल्लेंच सारकें म्हणून आनीक पातकांत चलोवंक प्रयत्न करता गे. क्रिस्मसो काळ मगाळ भोवन न्ही भयणीनो, आमची काळजां दारूण करूंक न्हय, मगाळ आमची काळजां मोवाळ करूंक. किर्तनकार म्हणालो, आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. मोवाळ करची पाल्यांनी, पोरवांनी, रेतिरे वेळार न्हय, कुमसरा गेल्ले उपरांत न्हय, आज.
आज तो ऐन वेळ, आज तो कृपेचो वेळ, तर आज तुमची काळजां मोवाळ करा. तुमकां सूख भोगतलें, तुमकां जैत लाभतलें.